फाटल्या दिसांनी आमचो मंडळ अध्यक्ष डिक्लेअर जाल्लो आनी निवडून हाडिल्लो सगळ्यांनी युनानिमस उरला तशें ते आमचे श्रीपाद गांवस आनी आजचे कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आमचे आशिष शिरोडकर आमचे पर्या मतदारसंघाचे प्रभारी अर्जुन शिंदे अमित शिरोडकर जनरल सेक्रेटरी कमिटीचे आनी तुमी सगळे हांगा वेगवेगळे पदार आशिल्ले आमच्या मंडळ कमिटीचे सगळे मेंबर्स तुमकां येवकार आनी आयच्या कार्यक्रमाक खूब बरें दिसता की फायनली आमची पळय भारतीय जनता पार्टी आसा तुमी पळयलां की ही कशी कार्य करता कशें काम आसा तांचें आनी ऑर्गनायजेशन म्हणटा तें कितलें इम्पॉर्टन्स आनी कितलें इम्पॉर्टन्स दितात ते पार्टी ऑर्गनायजेशनाक आनी ऑर्गनायजेशन जो सेटअप आसा जेन्ना हो प्रत्येक मतदारसंघान हो असो सेटअप जाता जाल्यारच ताका सिस्टमॅटीक प्रमाणान सगळे कार्य एक 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 करून ते सिस्टमॅटिकली फुडें वता ते फक्त इलेक्शनाक पुरतेच मिटिंग्यो जायना हे इलेक्शनाक 4 वर्सां आसूं दी 5 वर्सां आसूं दी कितलीं वर्सां आसूं दी पण जे कार्य ते सुरू करतात आज तर इलेक्शन जालें तांचें कार्य परत सुरू जातलें ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टीन डिसायड केलें की पार्टीक नवी उर्जा हाडपा खातीर इन्फ्यूज न्यू ब्लड म्हणटात तशें यंग ब्लड ताजे कारणा खातीर एक एज लिमीट दिली की जे अध्यक्ष आसा ते 45चे अंडर आसपाक जाय त्या कारणा खातीर आमी डिसायड केलें एक यंग डायनामीक आमचे श्रीपाद निवडून हाडचो आनी अध्यक्ष करचो म्हणून आनी ताजे बरोबर कमिटी वेगळे वेगळे आमचे सिनियर कार्यकर्ते समजे महिलांक बी इतले महिलांक रिप्रेझेंटेशन दिलां कित्याक आमी पार्टी इज व्हेरी सिरियस अबाउट गिवींग 33% रिजर्वेशन टू महिला सो ताज्या कारणा खातीर आमी पळयता की वेगळे वेगळे आमच्या पंचायतीन कितलीशी महिला पंच सरपंच आसा आनी आमी आतां बुथाचेरय बी बूथ लेवल तर पळयले जाल्यार मंडळ कमिटी जर पळयली जाल्यार वेगळे वेगळे आमचे मोर्चा महिला मोर्चा आसूं दी युवा मोर्चा आसूं दी ह्यो सगळे आमचे वेगळे वेगळे मोर्चा आसा तुमकां खबर आसतली महिला मोर्चा आसा युवा मोर्चा आसा ओबीसी एसटी एससी हे सगळ्यो आमच्यो मोर्चा आसा किसान मोर्चा ह्यो सगळ्यो मोर्चा फॉर्म जाल्ले आसा ताजे नवे अध्यक्ष जाल्ले आसा ताजे नवे मेंबर्स जाल्ले आसा त्याच बरोबर आमचे बूथ कमिटी सगळे नवे बूथ कमिटीचे अध्यक्ष जाल्ले आसा बूथ मेंबर्स नवे जाल्ले आसा तेय बी आमी सगळी ओवरऑल केला म्हणटा तशी सगळी पार्टी ऑर्गनायझेशन सगळे इन्फ्यूज नवे ब्लड घेतला नवे बूथ कमिटी नवे आनी जे सिनियर कार्यकर्ते आसा कोणे अशें निराश जावचे न्ही की अरे बाबा आपलें नांव कमिटीचेर ना अशें ना कित्याक एज लिमिटा खातीर सटन हें आशिल्लें म्हणून अमकेच आमी मेंबराक म्हणून अध्यक्ष म्हणून केले आनी महिलांक कितलें रेप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय पळय तितलीच महिलांक आमी बुथांचेर घाल्या युवा मोर्चा आसूं दी महिला मोर्चा आसूं दी ते आतां महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आमची झेंटी देवयानी आसा सो तशेंच वेगळे वेगळे मोर्चाचे अध्यक्ष वेगळे वेगळे आमचे सिनियर कार्यकर्ते आसा सगळ्यांक रिप्रेझेंट दिल्ले आसा कोण जर फाटीं उरिल्ले आसा जाल्यार तांकां इन बूथ कमिटीज नाल्यार मोर्चा कमिटीज सगळ्यांक एडजस्ट केल्ले आसा माननीय जे आमचे प्रधानमंत्रीचे जे स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047 जावपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी हे कार्य तांचे पळय आसा ते आमी आमच्या मतदारसंघाचे प्रत्येक वाड्यावाड्याक ते कार्य फुडें व्हरपाक जाय तांचे हात बलपण करपाक जाय जाल्यार आमी हें बरे पैकी काम फ्रॉम बूथ लेवल मंडल लेवल आमी करपाक जाय आनी जाल्यारच आमचे ऑर्गनायझेशन आनी जे आमी पळय मेंबरशीप ड्रायव्ह केल्या ती खऱ्या अर्थान ती मेंबरशीप ड्रायव्ह जेन्ना वोटींग जातले ती खऱ्या अर्थान ती ट्रान्सलेट जावपाक जाय खबर आमी आयतार दीस वाळपयची डिक्लेअर केली आयज ह्या पर्यावरणाचे आमदार तेंचे हांव स्वागत करता तेंची वळख करून दिता आशिष शिरोडकर जो पर्या मतदारसंघाचो प्रभारी आहा तो हांगा उपस्थित आहा तसोच ह्या पर्या मंडळाचो अध्यक्ष श्रीपाद गांवस तसोच जनरल सेक्रेटरी अमित शिरोडकर हांगा उपस्थित आहा तशेंच मागीर बूथ अध्यक्षांनी अध्यक्षाक निवडून म्हणजे सगळ्या कमिटीनी अध्यक्षाक निवडून काडलो आनी मंडळ अध्यक्षा नंतर मागीर आमी स्टेट अध्यक्ष करून आमचो सगळो एक प्रक्रिया काबार जाली त्याच्या नंतर आता आमची औपचारीक रितीन मंडळाची समिती डिक्लेअर करपाची जबाबदारी आसा आणि त्यामुळे जो कोर टीम असली भाजपाची पर्या मतदारसंघाची तितून
आयज आमकां हे अनाउन्स करपाक जे लिस्ट काडलेले आसा. दुसरो व्हायस प्रेसिडेंट आमचो उदय सिंग राणे, मिसेस दीक्षा गांवस व्हायस प्रेसिडेंट, मिसेस प्रचिता गांवस व्हायस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी अशोक नाईक ते दुसरो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन अमित शिरोडकर, ट्रेजरर आत्माराम शेटे, सेक्रेटरी निलिमा शेटे, भिवा गावस हे सेक्रेटरी म्हणून हे केला तांकां जबाबदारी दिल्या, सोमनाथ काले सेक्रेटरी म्हणून जबाबदारी दिल्या. बाकीचे सगळे इतर मेंबरांची नावं वाचून दाखयता. श्री गोविंद गावस, श्री हिरबाराव राणे सरदेसाय, श्री देवानंद परब, श्री आनंद गावडे, श्री बालकृष्ण मालशेकर, श्री किरण गावडे, श्री रुपेश गावडे, श्री दत्ता गाव, श्री नामदेव चारी, श्री समीर बागी, श्री संदीप ताटे, श्री वासुदेव सावंत, श्री दीपक गांवकर, श्री रुपेश मालिक, श्री गोविंद गांवकर, मिसेस सरिता गांवकर, श्री प्रमोद गावडे, श्री आत्माराम परब, श्री निलेश गांवस, श्री रोहिदास राणे, मिसेस प्रीती गांवकर, मिसेस अनुष्का गांवस, तसेच मिसेस वंदना गांवस, मिसेस बिजली गावडे, मिसेस रुपाली गांवकर, श्री लक्ष्मीकांत शिरोडकर, मिसेस सचिता गांवकर, ही सगळी आमची मंडळाची टीम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.